नमस्कार यूथ ऑफ जीएसपी तुलाना तुमको पूरे जनक आव अंजना कामत स्वागत करता आमगेले स्टार ऑफ जीएसपी एपिसोड आज आमगे लोटवासाची पैनूरचे रमेश पैमा हांनी लिटररी ऑर्गनायझर आणि कोऑर्डिनेटर मस्त कोंकणी लिटररी ॲक्टिविटीजाक यांची आम्ही स्वागत करूया तुमकां ह्या एपिसोडाक. सो मॅम तुम्ही मस्त ॲक्टिविटीजांत आसाची कोंकणी हे कशी स्टार्ट जाली तुमकां कशी इंट्रस्ट आयला? समा सांगू गेल्यार आमगेली पंचकदाय म्हणून एक पत्रिका कोंकणींतली एक मासपत्रिका येताली आतां येता आसा म्हगेले स्कुला प्रायरी तें कन्नड लिपीरी येवची कोंकणी पत्रिका वाजूचे एक अभ्यास आयलो त्यावेळी बाळमाम आशिल्लो बी बाळिगा तांगेले त्या पत्रिकेंतल्यान मेळ्ळेली ती गोडसाणी ते कोंकणी कवितेचे आसच्या पुरो पद्याचे आसच्या पुरो कथा लेखन म्हणजे खबर आहे पत्रिका खंयच्या खंयच्या गांवांत कस कसले चलता म्हळ्यार खबर आमकां मेळटा तशें आशिल्लें तें एक वार्ता पत्रिका म्हळ्यार तें एक स्टेटस ताका आशिल्लें तशी तांतल्यान मेळ्ळेली एक उमेदी म्हणटाना ओके आमगेले भाशेन तितलें पुराय आसा म्हळ्यार एक कळतना हांव मागीर मलयाळम मिडियमांत शिकिलो त्यामुळे मलयाळम मिडियमांत शिकतना मलयाळमांत उपन्यास बरोवचे कविता बरोवचे स्टोरीज यात्रा विवरण अशें सगळें बरयलें. हें सगळें जातना मलयाळम आनी इत्या करचें कोंकणीन केल्यार इत जाता तें केल्यार चांग आसता म्हण एक दिसलें अशें म्हणून बाळे मामा पेटोवन दितना स्वल्प सगळें तांतूं घालचें सुरू केलें. त्यामुळे आमी बरयलें एक आमगेले समाजाचे आमगेले भाशेचे एक पत्रिकेंत येता म्हणटाना तें वाचिताना तें पळयताना ताजी एक आनंदाची विंगड त्यामुळे ते आमकां कशी की एक खुशी आमी वांटून दिताची म्हणून त्यावेळी ते मागीर अभ्यास वाडलो. मागीर कळू आयलें की मंजेश्वरचे कवी कन्नड राष्ट्रकवी गोविंद पै आशिल्लो. गोविंद पैल विशय गोविंद पैल कविता सगळें वाचल्या तागेले उपन्यास वाचला. गोविंद पैन खंय की एक कन्नड साहित्य संमेलना भितर सांगलें खंय ताणें कोंकणीन इत्या बरयली म्हण कोण की निमगिता ना तागेले जवाब कशें आशिल्ले कोंकणींत साहित्य ना नाजाल्यार तांतूं बरोवचें आशिल्लें एक उमेदी येना तांतूं पुष्कळ साहित्य कन्नडांत मेळटा. म्हाका जल्म दिलेले आवसू कोंकणी जाल्यार तेगेले दूद पावना आशिल्लें म्हळ्यार कितें हांव कन्नड आवसू लेगीत वचून दूद पिवन हांव तशें वाडलो म्हळ्यार अभिप्राय ताणें दिल्लो. म्हणटना म्हाका इतकें दिसलें इत्याक आमगेलेच आवसूक अशी एक अभिप्राय आमकां दिसूं का त्यावेळी सोदुया आमकां खंय आसा कसलें साहित्य आसा कसं उणें आसा खंय आमगेली दृश्टी भायर खंय आसच्या पुरो. आतां आमी केरळांत मात्र न्ही आतां कर्नाटकांत आसाची गोंयांत आसाची महाराष्ट्रांत आसाची पूण थंयचे साहित्या विशीं आमकां म्हायती आसकी ना वाजू काजेर कशी वाजूचे खंय मेळटा अशें म्हळ्यार सगळें प्रेरणा आयली. तशी कळतना आज म्हाका खंडीत सांगूं जाता आमगेले गोविंद पै माम आशिल्ले जिवंत आशिल्ले जाल्यार तो अभिप्राय तो मागशी घेता आशिल्लो कोंकणी विशीं ताका अभिमान येवन ताणें कसं की महाकाव्य की कसं बरोवचें एक जाता आशिल्लें ताका. आमगेले तशीची व्ह्युअर्सांक आतां ह्या इंट्रस्ट येवका जाल्यार आमगेले एक भाशेचे एक हेम्मे पडोवचे तितले मस्त फॅक्ट्स आसा मस्त जनाक गोतना म्हाकाय गोतना आमी कितले कोंकणी लँग्वेज म्हळ्यार एक आमी एक मस्त ग्रांटेडाक घेताची त्या शब्द ना हांतू ह्या शब्द ना म्हण तशें थोडे आमगेले व्ह्युअर्साक ह्या कोंकणी लँग्वेज म्हळ्यार कितले फॅक्ट्स आसता तूं कितले ग्रामर आस की व्याकरणात ताजे विशय कितली वेरायटी आसा कोंकणी लँग्वेजान तूं त्या एक हय. आतां कोंकणी म्हळ्यार आमगेली आवय भास आवसुलोटू आमी जल्मार आयिल्ली भास तें आमकां शिकयलें आमगेले टिचर म्हळ्यार आवसूचे आमगेली आमकां खंय स्कुला वचून म्हळ्यार शिकवण न्हय ती जाल्यार आमकां आतां कोंकणी एज्युकेशन स्कुलांत शिकोवचें सुरू केलें. स्कुलांत आमगेले चेडवांक कोंकणी शिकयाची सेर्सियाची अशें म्हूण सांगू न्हू मस्त ताजे प्रचार जाता आसा ताजे अभियान सगळें चलता आसा जाल्यार आमगेले जनांनी की मागशें आसाची तें इतिहास शिकचें आमगेली भास आमकां वताच आमी घरा कडेन उलयताची कोणें आमकां शिकोवचें गती ना अशें म्हळ्यार एक एटिट्यूड एक रॉंग एटिट्यूड आमगेले जनांक आसा तें एक आमी ना म्हण सांगल्यार ना तें दाखोवन घेनाच आसच्या पुरो बट दीस इज अ फॅक्ट. आतां इंग्लंडा भितर इंग्लीश कसले शिकयताचे सकट तांणी जल्मा येतना तांणी इंग्लिशारी उलोवन आयल्याची म्हणटाना कर्नाटकांत कन्नड कसले शिकयताची सकट घरा कडेन उलयताची तांणी ते कन्नडा शिकोवताची कन्नड मिडियम कसले तांकां हें आमकां दोळ्या भायर दिसता. आमी तें शिकून आतां आमगेले भाशेन थंय आसा व्याकरण ना म्हणून जायना. आतां
तुम्ही आता बायलेने बामणाक तुम्ही म्हणचे कित्या तुम्ही म्हण का तें प्लुरल तें तुम्ही म्हणटाना एकल्याक तूं दोगांक तुम्ही म्हणटाले हांगा उलयता एक बामणाले त्यावेळेस ताका कित्या तुम्ही म्हण का तें चूक न्ही जाल्यार तिगेले ते एटिट्यूड ते मनोभाव कसो म्हळ्यार पूजेक बहुवचन म्हणटात स्वाम्यांक सगळे तुम्ही म्हणटात माश्टांक आमी सांगवेत तुम्ही गुरू तांकां सांगवेत बामणाक तशें सांगवेत त्यावेळी हें एक आमगेले आमकां एक कळाकळी अशीच मस्त विशय आसाची तो ते ती आंतूल व्यत्यास आमकां कळक कोंकणीचे सविशेष जावन आशिल्ले व्याकरण बाकीचे द्राविडियन लँग्वेजीस कन्नड जावं मल्याळम जावं हाका कंपेर केल्यार कोंकणी एक्झॅक्टली ते न्ही द्राविडियन लँग्वेज द्राविडियन व्याकरण आमी फॉलो करनाचे आमकां ते आर्य कुटुंबाचे इंडो आर्यन लँग्वेज फॅमिली ती आमगेली ते मस्त संशोधकांनी स्थापन करून जाल्लेलो विशय तो जाल्यार तें आमी फॉलो करताचे म्हणटना तांतूं भितर चूक येवचे नज थोडे आमकां एक गायडन्स आमगेलें एक मार्गदर्शन मेळटा जाल्यार आमगेले भाशेचें मार्गदर्शन भाशेचे विशय एक शिकवण आमकां जावूं का घरकड मेळचे पावता म्हण न्हय पावना तेतले जाल्यार ताका निघंटू जावपा जाता आतां आमकां कळना ते शब्द आमकां नवें एक खंय वाजू मेळ्ळें म्हणटा तें कळचें आसलें एक प्रयत्न जावका ताका रेफर करूं अशें एक आतां पुराय ऑनलायनार मेळटा ऑनलायनार डिक्शनरी आयल्या कोंकणींत आसा गायडन्स आनी जाय जाल्यार ना गुगल न्ही गोवा युनिवर्सिटीचे साईट आसा तातूंत तांणी 35,000 कोंकणी शब्दाचे एक डेटाबेस डेवलप केला आनी इट्स एन ऑन गोईंग थिंग आनी तातूंत पडयता आसाचे थोडे वेरियस डायलेक्ट्स आसाचे तुमकां गोत आसा कर्नाटकांत तुमची 40 वयरी 42 म्हणटाची पंगड आसाची एकल्यान उलयले डायलेक्ट न्हय आनी एकलो उलयता 10-20 मैल मुखार वतना भास चेंज जाता तर तशें आशिल्लें एक पुष्कळ जावन आशिल्लें एक भास आसा हे सकड मेळ्ळेली भास आसा आमगेली कोंकणी म्हणटाना गेली तूं गेली म्हण न्हय आमगेली सगळ्यांक गेली कोंकणी वय त्यामुळे हांव उलोवचें मात्र सम तूं उलोवचें सम न्हय आनी एकल्यान सांगिल्लें तें चूक जाता अशें म्हळ्यार सगळें तें तसो मनोभाव आमगेल्यान तेंवचे ना आतां इंग्लंडांत उलोवचें इंग्लीश आनी अमेरिकांत उलोवचें इंग्लीश एक्झॅक्टली एक न्हय तांगे स्पेलिंग थंय व्यत्यास आसा आयर्लंडांत उलोवचें आनीक व्यत्यास आसा म्हणटाचे अशें म्हणटाना सकड भाशेक हें एक इट्स ए युनिवर्सल फेनोमेनन पण कोंकणीक मात्र आशिल्लें एक हियाळसूचें एक सान करचें तसलें एक परिस्थिती ना त्यामुळे आमगेले भाशेंत वाडोवच्यान तूं ताजें समृद्ध करच्यान तूं आमकां मुख्य जावं कसं म्हळ्यार आमकां एक साक्षरता म्हळ्यार जावं आमी लिटरेट जावं आमगेली भास बरो चाक वाजूंक म्हाका कळटा म्हळ्यार एक अभिमान म्हळ्यार एक स्थिती आमकां जावं त्यामुळे ताका सर्टिफिकेट जावपा जाता गव्हर्मेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट ताजे खातीर ते कोर्स करताचे कोणेंय शिकोव येता जाल्यार शिकयलें तें कळ्ळें म्हळ्यार एक प्रमाणपत्र आयल्यार मुखारसून ताका एक मोल येता तुम्ही सांगेल म्हणजे जे आमगेल्या कोंकणी म्हणणारे आता क्रिस्तावांचे कोंकणी उलयताचे भटकळ मापल्यांचे कोंकणी उलयताची GSP कोंकणीन कितले टायप्साची कोंकणी म्हणारी आमी आता मंगळुरात उलयन आमगेले कोंकणीचे कितें डिफरंट आसता केरला GSP तांगेलोचे कितें डिफरंट आसता गोवा सो तांचे कसले प्युअर फॉर्म म्हण आसा की ते आमी गांवांत राबिला जेवू मिक्स जावन आमी एक आमगेले एक भास जाता की हाजे विशयी न्हय आतां ताका एक कारण आसा आमी ते इतनिमते तशें जाता म्हणल्यार सोदल्यार आमकां तातूंतल्यान एक मुक्ती पावयत तातूंतल्यान हे सांकळेंतल्यान भायर येवयत कशें म्हळ्यार हे आतां 400 वर्स चड जाले आमी गोवा सोडून आमगेले म्हालगड्यांनी ते एक इतिहासाचें कारण तें ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ दूर पावलेची केरळान पावलेची थंय संपर्क गोंयचे संपर्क उण जालो येवच्या वचच्याक अनुकूल ना जालें जनांगेले संपर्क उलयल्यार लागी येयल्यार मात्र आसता त्यामुळे तशें आसतना दूर राबिल्ले आनी कोण आसला की तांगेले लागीं उलोवच्याक तांगेले लागीं उलोवन तांगेले उतर स्वल्प येवच्याक सगळे प्रयत्न जाता अनकॉन्शियसली जाता आतां एक आमगेलें उतर आमी विसरल्यार कसं करताची ताजे बदलाक इमिडियटली कसले रिप्लेस करपाक जाता तें कन्नडान आसच्या पुरो कन्नडांतल्यान घेतलें नातल्यार मल्याळमांतल्यान घेतलें नातल्यार मराठींतल्यान घेतलें गोंयांत जाल्यार ताजे फुडें पोर्चुगीसांतल्यान घेतलें तशें सगळें जालां त्यामुळे अशें सगळें जावन न्हू हें एक विभजन जालें कोंकणीचें विभजन कोंकणी स्कुलान थंय आमी स्टार्ट केला शिकोवच्याक जस्ट फ्यू इयर्स स्कुलान आमकां कोंकणी एक सब्जेक्ट म्हणून एक आमगेल्या थोडे इन्स्टिट्यूशन्सान स्टार्ट केला सो हाचे नेमके कसले इम्प्रूवमेंट जावं हेल्प अस की कम्युनिटी डेफिनेटली आतां आमकां हे जाव का म्हळ्यार केन्ना येता तेन्ना स्वाभावीक जावन ताजे परिणाम मागीर येवनूच सुद्दां
आता कन्नड शिकल्यार कसं मेळटा नाजाल्यार हिंदी शिकल्यार कसं मेळटा तीची एक परिस्थिती कोंकणी शिकल्यार आतां सवय म्हणून गेल्यार आत्ता ना जाल्यार ते वाट दोन हाडका जावन आसा ताका एक पॉलिटिकल बॅकअप जावपा जाता आनी गव्हर्मेंट लेवलाचेर ताका गव्हर्मेंटाकच एक अवेरनेस हाडोवपा जाता पूण तशें करतना आमकां काम मेळच्या की आमगेले जिवनोपायाक जाय जाल्यार सहाय्यक जावन कोंकणीक आतां आमगेले कितलीं इन्स्टिट्यूशन्स आसात कोंकणी जनांगांनी स्थापन केलेले आसा नाजाल्यार व्यापार करचे वहिवाट करचे मस्त इन्स्टिट्यूशन्स आसात तांणी त्याक एक कंडिशन घालना आमगेले एक स्टाफाक आमी एक स्टाफाक घेता जाल्यार ते स्टाफाक कोंकणी अमकें सर्टिफिकेट पास जाल्लें आसूं का म्हण आमी एक शर्त घाल्ली म्हणलें की आपापीच ताका एक क्वॉलिफिकेशनाक एक मोल येता इंडियांतले 8th शेड्युला भितर कोंकणी आसा ओके तें वताच आमी कोंकणी मान्यताय दिवस म्हणून आगोस्ट करताचे जाल्यार ताजे एक परिणाम कसो म्हळ्यार ताजें एक प्रयोजन कसं म्हळ्यार आमगेले लेख आमी बरयताचे अकाउंट्स बरयताचे खंयचेय व्यापार स्थापन जाल्यार आमगेले इन्कम टॅक्सात जाल्यार आमी अकाउंट्स बरयताचे अकाउंट्स बरोवचे आमी कोंकणीन तर बरयले ऑडिट करचे येवचे मनीस तो गव्हर्मेंटा मनीस असो ऑडिटर असो कोणूय जावं ताका लागून कोंकणी कळल्यार मात्र ताणें तें वाज्य येता तें आंकडो वाज्य येता तें लॅक समूह म्हणून ताणें सांगलें सर्टिफिकेट तागेलें पर्पज तेजें सर्टिफिकेट दिवचें तें करता जाल्यार ताका तें कळना जाल्यार कळचे मनशाक आमी इन्सिस्ट करपा जाता दीस इज आवर फंडामेंटल रायट हांव सांगचें गुजराती जनांक पळयात तुमी तांणी लॅक बरयताचे गुजरातीन बनी आसाक पळयल्यात तांगेले लॅक तांणी बरयताचे राजस्थानीच बरयताचे तांगेले भाशेन कित्याक इट्स वन ऑफ द 8th शेड्यूल लँग्वेजीस आमकां तो अभिमान आसवा आमी उलोवच्यान तो जालीच वाजूच्यान बरोवच्यान तो आमकां ना लॅक बरोवच्यान तो ताजे फुडें ना म्हणटना कोणें वाडलो काय गव्हर्मेंटान वाडयलें जाता गव्हर्मेंटान रुकोवन दिलें 8th शेड्युलान घालून दिलें आनी तुमी प्रयोजन घेया तें एक अवेरनेस आमगेले जनांक हांव तें एक्स्ट्रीम जावन काडचें आतां IAS आसा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटीव सर्वीस तें असल कॅटेगरींत IPS IRS ते परत सिवील सर्वीस म्हणटात सिवील सर्वीस एग्जाम बरयतना तांचो 300 मार्काचे क्वेश्चन पेपर कोंकणींत आसा वन ऑफ दी अप्रूव्ड लँग्वेजीस कितले जाणांनी बरयला कितले जाणांक कळटा बरोवच्या आसता जाता म्हणून तर ताका एक प्रिस्क्रायब्ड सिलेबस आसा त्या सिलेबस प्रकार तांणी क्वेश्चन सेट करताचे वर्स क्वेश्चन पेपर येता वर्स एंट्रीज कॉल फॉर करताची जाल्यार एप्लाय करतले ना क्रिस्तमांचेय ना बाकीचेय ना हांव जाती विशय सांगचे न्ही बट कोंकणी अभिमानी म्हण सांगतना हें पुराय तांत येता आमगेले चेडवांक कोंकणी क्लासा पेटयल्यार कसो मेळटा म्हणजे सहज सगळ्यांक एक्सपेक्टेशन आसा हाका पेटयल्यार कसो मेळटा काम मेळटा हांव परतून निमगीत गेलें तूं इंग्लीश शिकयता इंग्लीश शिकयल्यार तूं काम मेळटा म्हणून कसो गॅरंटी कांय गॅरंटी ना कोणाक कसले गॅरंटी दिवचे जावचे काल नाही आता ताका तागेले स्वप्रयत्नांनी चड मेरिटारी वयर आयल्यार 90 95 98 सगळे येता 98 म्हणटाना कोंकणीन सांगू येता 9वी 90 म्हळ्यार 9वी आनी 8 तर अशी सगळें करतना आमकां कोण वयर हाडटा आमी मेजी एकल्याक हात दिवन एकल्याक बोध हाडून ताजे विशय म्हायती दिवन ताजे विशय आशिल्ले मेटिरियल्स आमकां सोदून वचचे नमुनेर आशिल्ले सोदल्यार मेळचे नमुनेर आशिल्ले एक संविधान एक अरेंजमेंट हांगा जावं आमकां देवस्थान आसताची कितली देवस्थान आसताची उत्सव जाता कसो की विशेष दिवस सगळे आचरण करताचे थंय आमकां एक कोंकणी कावंटर आसवा आमगेले भाशेचे पुस्तक मेळचे नमुनेरी एक लायब्ररी आसवा खंयी तुलानपणी आमी एक स्टार्ट करूं काचीची आनी तुमी सांगेल मंकेची रिडींग रायटींग म्हळ्यार आमगेले ओन स्क्रिप्ट आसा की कन्नडान आसचे ताजे विशय कोंकणी म्हणून एक स्क्रिप्ट आस की कन्नडान तूं जावचे की ते आतां एक भाशेक एक लिपी जावका मनशाचे अगत्य कसो जालें ओन्ली फॉर रायटींग उलोवच्याक लिपी अगत्य ना उलोवच्याक बी पुरो जाल्यार ते वाजोवच्याक बरोवच्याक हांव बरयलें अन्यकल्याक पावका अन्यकल्याक मेळका ताजे अर्थ जावका म्हणटना ऑफलायन जाता ते ऑफलायनाक आमकां लिपी जावका ती खंयची लिपी जावका म्हणल्यार तूं आमगेलें अनुकूल आतां 400 वर्सां आमी कर्नाटकांत आसाची आमकां कन्नड स्कुलान शिकूंक मेळ्ळा आमी कन्नडान तूं पेपर वाजिताची सगळें वयर त्यावेळी तेची लिपी काडून आमकां आमगेले भाशे बरोवच्याक प्रयत्न केल्यार जाता जायना तरी कांय ना आतां चलताची तेची जाल्यार तें चलतना तें एक प्रामाणीक जावन म्हळ्यार स्टँडर्ड जावन एक विशय म्हण सांगूं जायना इट इज ओन्ली ए सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रमायज
मामाला उलयता मस्त वर्ड्स म्हळ्यार हांव शब्द म्हणयता पण शब्द म्हळ्यार ते कन्नड की आमची गेल्या म्हणून त्या परे आलोचन करून म्हळ्यार चड आमगेले चेडवांक कमिंग अप जनरेशनाक एक्सपोजर जाय. एक्सपोजर म्हळ्यार आतां बॉलिवूड सॉंग आयकून हिंदी शिकताची जावं इंग्लीश मुवीज पळोवन हें करता तशी आमचे गलान तुमी मस्त प्लेजय बरयला तशीच नाटक बरयला म्युजीक मागीर पोयम स्टोरी मस्त पुरो रायटर्स स्क्रिप्ट तांणी बरयला आसताची तशें कशी एनकरेज करीत कमिंग अप युथाक तुमी मस्त ट्रान्सलेटय केलात कन्नड प्ले आशिल्ला आमचे गेल्यान तशी पुरो केला तशी कशी तुमगेले एक एनकरेजमेंट वर्ड्स आमगेल्या व्ह्युअर्सांक अपकमिंग जनरेशन स्कूल आम्ही तरी शिकतना एक हॉबी म्हणटाची वर्ल्ड बिल्डिंग म्हणून एक आशिल्लें आतां हे चेडूं आमगेले मध्ये असं म्हणावं लागता कित्याक म्हळ्यार ए एकल्यान स्टार्ट केलें आनी एकलो ताजे वटू के घालता मागीर ताका आनी एक के घालता मागीर आनी एक घालता त्या अक्का म्हण येता असल वर्ल्ड बिल्डिंग आमगेले कोंकणींत कोरयत कोंकणी डे आमी मान्यताय दिवसान एक सगळे कळताचे त्यामुळे असले एक आमगेल्यान भितर हाडयत गेलेले ಸ್ವಲ್ಪ खेळ इट्स जस्ट ए विनोद ते विनोदांतल्यान भाशेक एक परिणाम हाडचे नेमलेली आमगेले भाशेचे एक कल्टिवेशन नवे उतर आमकां शिकूचे नेमलेली एक प्रयत्न जावेत तशीच पद म्हणजे आतां अन्नम्माल काणयो ओळ्ळम्माल काणयो म्हणून एक कॉम्पिटिशन दवरलें म्हणलें की आमकां स्पर्धा दवरताची कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी वय कोंकणी सांस्कृतिक संघ वय विश्व कोंकणी केंद्र वय हांगा पुराय चल्ला तुमकां म्हायती आसा जाल्यार हें एक अनाउन्स केलें म्हणलें का बाय अशी एक स्पर्धा आसा म्हणून आज तितून धांवताची हें सोदून खंय मेळटा ऑनलायन मेळटलें गुगलार पळयलें खंयच्या लायब्ररींत मेळटलें कोणाले घरकड आसवे थंय केंद्रां आसवे हें केंद्रां आसवे देवस्थानां आसवे सगळें सोदून भोंवताचें त्यामुळे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्व्हेन्शन आमकां ते जाव का म्हळ्यार एक येवका जाव का म्हणटाना एक जागृती आयली करून सोदून भोंवलेची डुप्लिकेशन आसच्या पळय एक चेडवान सांगिल्ली तीच काणी आनी एकलो सांगता आसच्या पळय आसो जाल्यार सोदला मेळ्ळा म्हळ्यार एक आसवय ना त्यामुळे ते प्रयत्नाक आमी मोल दिता असल प्रयत्न जावं खेळांतल्यान जावेत पद्यांतल्यान जावेत काणयेंतल्यान जावेत आमगेले भाशेन तो मस्त वाक्प्रचार आसा वाक्प्रचार म्हळ्यार इडियम्स एंड फ्रेजीस आमगेले भाशेन आसा आतां वेन कुपणपुरा गेलेले बरी आमी सांगताचे हांगा पड्यालचे वेन कुपणपुरा गेले म्हळ्यार ताजे मागशी ताजे फाटी एक काणी आसा समथींग हॅज हॅपन्ड वॉट इज दॅट एक क्युरियोसिटी येवका त्यामुळे ते एक एपिसोड जाले नंतर भाशेंत आयिल्ली एक ह्या दिशी ते आयले ते ताका प्रचार मेळ्ळे अशें म्हणटाना मस्त नमुने ताजे आमगेले एक कल्चरल हिस्टरी कल्चरल हेरिटेज आमकां आसा इंटेंजिबल ते आमगेले कुटुंबांतल्यान आज्याले पिळगे ते मुखांतर आयिल्ले त्यामुळे तें तुका ट्रान्सलेट करूं जायना स्वल्प वेळार स्वल्प फ्रेजीस विंगड भाशेन ट्रान्सलेट केले ते अर्थ मेळना अशी जी ग्याद यो आमगेले प्रॉवर्ब्स पळोवचा गेल्यार मस्त हजार खटल्यान प्रॉवर्ब्स आसाचे जाल्यार ते प्रचारार येवं जाल्यार कशें जावं नाटक निकळतना नाटका डायलॉग मध्ये तुमी हाडयत अशी मस्त रूपान भाशेचे प्रचार एक जागृती एक अवेरनेस आमकां ते शास्त्र म्हळ्यार सोदून वचन म्हणजे आशिल्लें एक कुतूहल आतां PhD खातीर न्हय जाल्यार आमकां आमगेलेच एक अभिमान वाडोवच्या भितर हाडोयत मस्त कोरयत सन्न पावलो पुरो एक पावल दोन वताना खंयकी पावता. FinPower Aircon Systems Private Limited, incorporated in 2015, is a proud and leading HVAC solution provider, manufacturing energy-efficient air conditioning equipment as well as kitchen ventilation systems for all kinds of commercial, residential as well as a multitude of other special application and bespoke projects. An ISO 9001:2015 certified company, we are committed to quality and excellence and is passionate about our customer focus and innovation. And to help us fulfill this, we have the strong backing of our competent engineering team. Being a top-notch provider of HVAC solutions to diverse and complex design challenges, we are a preferred and trusted choice in the industry. This is vouched by the many prestigious projects that we have backed and successfully completed. To also fulfill our commitment towards the environment, we make sure that the HVAC engineering solutions we provide assist in maximizing energy savings and reduce carbon footprints, and consequently result in operational savings for our customers. Headquartered in Mangalore, India, we are predominant in Middle East and India and have a global presence to serve and support our customers across the world. FinPower Aircon Systems Private Limited,
plot number 12348, Baikampadi Industrial Area, Mangalore. Call 0824 240 7777. ರಜನಿ, ಇವತ್ತು ಬಾಸ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ದಿದ್ದ ಸುವಾಸನೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಪ್ರತೀಕ अरुणा मसाला. जी तुमकां सुमार अवॉर्ड्स मेळ्ळेले आसता तुमगेले वर्क कामाक, सो तशी तुमकां खंयचे मेमोरेबल जावं आमगेल्या कमिंग अप जनरेशनाक एसल पुराय कोर न्हू आसची जन रेकग्नायज करूंक, तशें हाजे विशयी कसले सांगूक इश्ट करता. आता पुरस्कार अवॉर्ड सगळं दिताची ते कसले म्हणल्यार एका पाटी मारल्या वादी तूं केलेलें चांग जालें काम म्हण सांगचें, आनीक मुखार सून अशी करी म्हण सांगच्या कसली एक प्रेरणा तितलीच. शिवाय तांचे भितर शिरकून पडतले म्हाका मेळ्ळें म्हण सांगून एक व्हड कसं की जावचें आनी मुखार म्हगेलें समान कोण ना म्हण एक दिसचें कळ्ळें जाल्यार म्हाका मेळ्ळेलें आमी तरी म्हाका आतां उडगां सान तूं चड एक हेम्मे म्हणटाचें विमान दिसचें आमगेले संमिमिंद्र स्वामी अशें म्हणटाचें एक प्रतिभा पुरस्कार म्हण सांगून दाजना मुखार आमगेल्या समाजा मुखार दिलेलें तें एक अमूल्य जावन हांव लेखता मानून. तशें तुमगेलें आतां लेटेस्ट एक अप्सरा धारा म्हणून येता आसा तांतूं तुमी म्युजीक रायटींग ताजे विशयी केलेलें. एक्चुअली कोंकणी गीत बरयलें तें तांतूंतले अप्सरा धारा म्हणलें सिनेमा हातूं डॉक्टर रमेश कामतीन कन्नडांनी लिरिक्स बरयले. ताका ते एकच खर्चारी म्हळ्यार एकच लोकेशनारी एकच शेड्युलांत तूं जावं तितले खर्चू वरोच नमनेरी दोनी सिनेमा काडया, एक कन्नडान काडया एक कोंकणीन काडया म्हळ्यार एक अप्रोच कळयलो ताणें. तांतूं भितर कोंकणींत करतना तेची सिक्वेन्स तेची सिनरी तूं तांची कॅरेक्टर्सांनी म्हणटाना तें कोंकणी सिनेमांत कोंकणी पद जावका तें उतर जावपाचें म्हणल्या खातीर तें ट्रान्सलेट करून दी म्हणटाना एक प्रयत्न करुया म्हूण दिसलें म्हाका. तशी तें एक आमी डिस्कस केलें आनी तातूंत वर्ड्स येता सगळें तातूंत आमी डिस्कस करून एक परफेक्ट करूंक प्रयत्न केले आनी तें सेट केलेलें म्युजीक आसा तें रागा अनुसरून जावका ते सिनाचे तांतूंतले भाव येवका तशी भावगीत येवचे नमने राहिले मागीर ಸ್ವಲ್ಪ रॅप सॉंग आनी एक दोनी आसा तशें जावका म्हणलें. सो इट वॉज अ टोटली न्यू एक्सपिरियन्स. तें आतां जाल्लें सिनेमा भायर आयले पयलीं ताजें आयकयाची तुमी सिनेमा पळयाची पद कशें आसा म्हण दिसता म्हण पळयाची म्हळ्यार आमगेले तो पद म्हळ्यार अटू भक्ती संगीत मात्र न्हय भजन मात्र न्हय भावगीत जावपाची विंगड रुपार आशिल्ले पद्य जावपाची त्यामुळे इट्स एन एंटरटेनमेंट सिनेमा म्हणटाना एंटरटेनमेंट आता पुराय जनांक जायत तशी. सो तुमी कोंकणी अकॅडमी केरळांतूय अध्यक्ष जावन आसाची, सो ताजे विशयी थंय कशी तांगेले प्रोग्राम्स एक्चुअली आतां हांव अध्यक्ष जावन ना 2012 इसवींतून गव्हर्मेंटान स्टार्ट केलेलें अकॅडमी. ताका मस्त प्रयत्न करपा गेले मस्त वर्स दोन चलता आसा बट इमिडिएट आमकां एक प्रोवोकेशन म्हळ्यार इतलें म्हणजे तें येदोळ पळोवन गेले वेळ जाता म्हण दिसता आनी कसले उणाव आसा तातूंत भितर मेळूंक इत्या तोडो जाता म्हणटाना एक तुळू साहित्य अकॅडमी गव्हर्मेंटान स्टार्ट केली. तुळू भाशेक लिपी ना म्हण म्हणटाचे तुळू जन म्हणटाचे आमी सांगचे जाल्यार ते तुळू भाशेक एक साहित्य जावका साहित्याक एक अकॅडमी जावका म्हणून केरळांतले गव्हर्मेंटान लेखून एक फंड न्ही दिवन एक संस्थापन करतना त्यावेळी मागीर कोंकणी जनांक कसलो उणाव आसा आमकां कित्याक दिनी अशें म्हणल्यार एक प्रश्न सवाल मनान दिसता. हे आमी आमचे भितर निमगेल्या पडूं जाय आमी तुगेले आमी एकल्या नान्याक लायल्या निमगोचे एकल्या नान्याक लायल्या जवाब दिवचे तशें जाता जायना. त्यामुळे निमगोचे कडेन वचून निमगोवका आमी मुख्यमंत्री वचून मेळ्ळे तेन्ना उमन चांडी आशिल्लो तागेले वचून आमी मनवी दिली मेमोरंडम दिलें आमकां तशी कोंकणी भाशेक मस्त वर्स जावन आमगे प्रयत्न चलता आसा गव्हर्मेंटा तर्फेन मस्त कसलें सहाय दिलेलें ना
जाल्यार एक अकॅडमी स्थापन जाल्या आनी ते मुखांतर आमकां हाजे एक्टिविटीज मुखार वरचे जाता, एक सपोर्ट मेळटा आनी ताका तुमी फंडय तयार करून दिवपाक जाता. तुळू भाशे कशी केला पळय तशीच आमगेल्या एक सपोर्ट जावपाक अशें म्हण सांगता ताका वय म्हण दिसलें. तो सांगता येदोळ कोणें निमगुना NHSलेची ताका म्हणल्यार आमी येस आमी हेजे खातीर आयल्याच. कशी जेवा ते दीस तांकां चांग बुद्धी दिसली, चांग वेळ आयलो आनी ते सांस्कृतीक इलाका ते दिसचे मिनिस्टराक सांगलें एक फॉर्म करून दियाचें म्हणून. मागीर तशी जी आमगेलेची फॅमिली जावं एक कुलदेव म्हण आसता तशी कुलदेव देवस्थानाचे विशय एक CD करता आसा तुमी हाजे विशयी आमगेले व्ह्युअर्स सांगू कसले इश्ट पावता की वय म्हळ्यार आतां कुलदेव म्हणटाना सगळ्यांक गोंयची उडक आसता. आमी कुलदेवाल्या वत्ताची म्हणटाना गोंया वच्चे विशय आमी उलयताचे. जाल्यार आमगेले केरळांत उलय आमगेल्या समाजाक कुलदेव कसले कुलदेव कोण कशी खंय म्हळ्यार विशय मस्त म्हायती ना अशी. आतां तुमकां गत आसच्या बरो सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांनी 1981 कॅलिकटांत एक व्हड GSB सम्मेलन आपयलें केरळाच्या समाजाचें. तेदूस एक GSB ग्रामसभा GSB महासभा म्हणून फॉर्म केलें आनी गांवांत वचून घरांत वचून आमगेले जनांगाचे एक सेन्सस काडचे आनी तांगेले सांस्कृतीक जावं म्हायती घेवचे गोत्राची कुटुंबाची कुलदेवालकी इश्टदेवालकी सगळे ब्लड ग्रुपाचे सगळे आसता तो ते डिटेल जावन सेन्सस सगळे काडचे एक प्रयत्न जाला. त्या वेळार तांकां फीडबॅक मेळ्ळें की मस्त जन आमगेले वेंकटरमण म्हणून सांगतात कुलदेव आनी स्वल्प जन म्हणटाचे मंजेश्वर नरसिंह आमगेलो कुलदेव आनी स्वल्प जन म्हणटाचे पुरकाड म्हळ्यार गांवचो गोपाल कृष्ण. त्यावेळी हें एक अज्ञान आमगेले जनांक भितर आसता म्हळ्यार कितें कुलदेवाले एक ग्रेस म्हणटाचे देवाले एक अनुग्रह आमगेल्या जनांक मेळचे उण जेता बाय म्हळ्यार एक संशय स्वाम्याक दिसलें. तशें जावन हांगेले कुलदेवा विशयी आशिल्लें एक ज्ञान वाडोवच्या खातीर आमचे कुलदेवता मंदिर केरळा भितर निर्माण करता. स्वाम्यान मस्त जनांक संपर्क करून तांगेले विचार करून एक विचार विमर्श जावन एक एर्नाकुलमा लागीं अंबलेमेड म्हणून एक गांव आसा ते अंबलेमेडा भितर काशी मठ आसा ताका लागून एक 11 एकर जाग्या भितर 8 देवस्थान बांदून दिलें केन्ना 25 वर्स फुडें 1994. तें स्थापन करतना आमगेले सेन्ससा प्रकारी कितले कुलदेव जावपाक जाता आनीक मॅक्सिमम केरळांतले पॉप्युलेशन प्रकारी आमगेले खंयचे कुलदेवांक दवरल्यार तांकां पांय पडून जाय जाल्यार सेव करचे आशिल्ले प्रयत्न जाव येता पोटेन्शियल आसा म्हळ्यार मनाक व्हरून गणपती सुकून रामनाथ शांतेरी कामाक्षी म्हालसा नारायणी शांतादुर्गा अशाण मंगेशू नागेशू देवकी कृष्ण वलनाथ दामोदरू महामाया इत्यादी देवळांचे 8 देवस्थान बांदून स्वाम्यान व्हड एक काम म्हळ्यार मुखावेल पिळगेक आमच्या समाजाक करून दिलें. थोडें तें एक पिलग्रीम सेंटर नाजाल्यार एक तीर्थाटन केंद्र जावन आमगेल्या जनांनी वर्स एक पंथ 2 पंथपणी येवन तांगे विवाह कार्या वेळार की मंगल कार्य कुटुंबान जाताना म्हणजे वेळार जेवो गृहप्रवेशा वेळार जेवो देवा काणी काण दवरची कुलदेवा उदगास काडचे म्हळ्यार एक रुढी ते एक उपास एक रिवायव करून म्हळ्यार विसरून गेलेले एक उपास एक रिवायव करचे तें भटमामांगेले मुखांतर पुरोहित वर्गांगेले मुखांतर ग्रामसभे मुखांतर ताजे प्रयत्न चल्ला. ताजे निमती एक जागृती जनांगेले मध्ये आयला. आतां देवाल दयेन ताजे 25 वर्स जाता स्वाम्याले नेतृत्वारी ताजे रजत महोत्सव आतां लागींची नोव्हेंबर 1 2017 चलचे आसा. तर ताजी एक उडगासा खातीर म्हळ्यार एक उडगासा उडगिरे आमकां आसो म्हळ्यार खातीर ते कुलदेवांगेले पुराय नांव घेवन कुलदेवांगेले प्रेरणा प्रार्थना दवरून आमी एक कोंकणी भाशेन 16 भक्तिगीतां पोटी करून मस्त जनांक बरयले आसता तो मस्त जणांक राग दिल्लो म्हणलेले आसा. ताजे एक CD काडचे प्रयत्न जाले ते ताजी प्रेरणा हेंची एक विशेष संदर्भारी ते जनां मध्ये पावका अशें म्हळ्यार खातीर आनी तांतू व्यासाश्रमांत स्वाम्यानी सुधीन स्वाम्यानी दिलेली एक प्रार्थना आमगेले घरघरांत आमी म्हणटाची देवा समर्था दय करी तुगेले दये खातीर आमी जाय जाल्यार सेवा केल्या म्हळ्यार ती प्रार्थना आमी हातूंत भितर घाल्या. इत्या म्हळ्यार तें एक डॉक्युमेंटेशन कोणाक ते खंय वचच्याक देवस्थानां वचच्याक की मंदिरांत वचून आयकुच्याक की म्हणच्याक की एक अनुकूल जाय न्ही तांणी घरघरांत आतां करू जायना तरी ते आयकल्यार तांणी ताजें फल मेळटा अशें म्हणटाचें. तसलें एक भजन प्रार्थना लागून तांत भितर आमी इन्क्लूड केला अदर दॅन दी भजन्स. तशीच कुलदेव म्हळ्यार इत्ते कुलदेवाले प्राधान्य कसलें कुलदेवाले संकल्प कसलो आनी ते हें कुलदेवता मंदिराचे कसले ते आचार रुढी म्हळ्यार ताजे सगळे आमगेले वेदमूर्ती सुधाकर भटमाम तशीच वेदमूर्ती
सोमकुमार भटमा आनी सगळे सांगिले उणेची उतर तांतू भितर तांगेले भाशणां रुपारी लघु भाशणां रुपारी तेमे तांतू भितर घाला सो काय मेळटा देवाल देना तुप्परा 10 तारीखेक स्वामी पावताची अंबलमेडा अंतू ते दिसते प्रकाशन कोरिया काल अनुवाद दिला कडेक तशीच आमगेले GSB व्ह्युअर्सांक तुमगेले कसले मेसेज आसला रे एक आता GSB म्हणून सांगताना गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्झ म्हणटाचे आमगेल्यान गोल्ड आसा सिल्वर आसा ब्रॉन्झ आसा पुराय कॅटेगरी आसा जाल्यार आमी केन्नाय यू ट्राय टू रिफायन इज नो एंड आमकां कालच्या भशेन आज एक प्युरिफाय जावचें पळय आयचे भशेन 5 प्युरिफाय जावचें पळय इज नो एंड ताका एक लिमीट म्हणून आमकां सेट करूंक जायना जाल्यार खंयच्याय यार्ड स्टिकान पळयल्यार कालचे आमी कशें की वायट आशिल्ले काही चूक आशिल्ले एक असमाधान आशिल्लें कशें की केल्ला आसच्या पुरो उलयला आसच्या पुरो तें विसरून तें मुखारसून तें मुखार हाणात अशी वपास आमकां तें एक तांतू चांगपण दिसचे नमने आमकां प्रयत्न करच्याक आमी एक जागृती दवरून घेवप केन्नाय सकाळ चुकून रातताय ते एक चाल आमगेले वैयक्तीक जिवनांत ते एक प्रचारारी आचारारी हाडल्यारी त्या तें चांग जातलें आमगेले समाजाक आनीकय एक बरेपण येतलें नांव येतलें अशें म्हाका दिसता तशेंच रमेश भाई मम्मा लागी मस्त इन्फॉर्मेशन आसा आमगेल्या कोंकणी भाशेक मस्त कॉन्ट्रिब्युशन केला तशें कंग्रॅच्युलेशन आनी आमकां आमगेलो टू हे एक टायम स्पेंड केला लाका मस्त धन्यवाद हांवय मस्त थोडे वर्ड्स 2 मिनट उलयला लाका मस्त वर्ड्स शिकली आमगेल व्ह्युअर्सांक हे मस्त इन्फॉर्मेटीव जावन आशिल्ले एपिसोड म्हूण हांव लेखून घेता मुखारसून तुमगेले एक बुक जावं एक रिलीज करचे जाल्यार ही पुराय जाणां मागीर लूक फॉरवर्ड टू इट सो ह्या पुराय लेखून तुमगे लागीं नमस्कार नमस्कार सर